गोयच्या मायनिंगाचो प्रश्न सोडप केंद्र सरकाराक मोठें दिव्य नाशिल्लें, मात त्या उपरांत मोदी सरकाराचेर बाकीच्या राज्यांकडल्यान असली सूट दिवंक दबाव वाडपाचो। दिल्लीच्या सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण केंद्रा मुखार 3 प्रस्न आशिल्ले। गोयचे मायनिंग केशीत अध्यादेश वा कायदो दुरुस्तीन उपाय काडूंक गेल्यार केंद्रा मुखार आज ना फाल्यां हे प्रस्न उबे जावपाचे। गोंया खातीर कायदो बदल करून खणी सुरू करूंक जाताल्यो। गोंया उपरांत ओरिसा सारकी हेर राज्यां कायद्यात सूट मागपाची। गोयची केस वेगळी, तश्योच बाकीच्या राज्यांनी केशी वेगळ्यो। वेंचणुकेच्या तोंडार राज्यांची कुफुसावां केंद्राक परवडपाची न्ही। देशभरांतल्यो 300 मायज कॅप्टिव्ह खणी 2020त ऑक्शनाक वचपाच्यो, तांचोय प्रस्न केंद्रा मुखार येवपाचो। देशभरांतली 300 मायज कॅप्टिव्ह लिजां 2020त सोंपतात। 2020त नव्या कायद्या प्रमाण ह्या खणींची पावणी करपाची। गोयच्या खणींक 2036 मेरेन सूट दिल्यार प्रस्न उबे रावपाचे। गोयचे मीन एक्सपोर्ट भायल्या खणींचे मिनाचो चडसो देशी वापर, भायल्या खणींचे लीज एक्सटेन्शनाचो प्रस्न उपरासपाचो। स्टील उद्देग मोदी सरकाराचेर वेंचणुकेच्या तोंडार दबाव हाडपाचे। निमाणो प्रस्न उरता कोर्टाचो। कायदो दुरुस्ते उपरांत कोर्टांत केस आयल्यार कितें ताचोय सरकाराच्या तकलेक ताप। कायदो दुरुस्ते उपरांत सुप्रीम कोर्टात केशी पावपाच्यो। कायदो दुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाक कोत्र गेल्यार कितें? दुरुस्ती कोर्टात तग धरतली काय ना ताचेर दुबाव। मोदी सरकाराक सुप्रीम कोर्टाचो ताप नाकाशिल्लो। ह्या सगळ्या गजालींचेर उघड उत्तरां मोदी बरोबर जाल्ल्या फाटल्या बसके उपरांत मेळपाक लागली। ते पयलीं खण मंत्रालयान केंद्र ह्या प्रकरणांत मदीं पडचें ना आनी राज्यानूच कोर्टात वचून मार्ग काडचो म्हूण आपल्या पावण्यार स्पश्ट केल्लें। 2 सिटां खातीर आ बैल मुजे मार जावं नाका म्हूण गोंयचे केशींतल्यान आंग काडलें। आतां कितें जाता तें गोंयांतूच, मात हेंच करपाचें आशिल्लें जाल्यार वर्सभर गोंयकारांक हुंकळायलें कित्याक हाची जाप मात ना। स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार।